चित्रपालवी हें चित्रांचें प्रदर्शन हें दुसरें वर्स आमचें आमी हांगा घडोवन हाडटात. सगळे सादारणशे 26 भुरग्यांनी 60 चित्रां काडलेलीं आसात. सगळीं चित्रां ही कॅनवासाचेर एक्रेलीक कलर वापरल्यात. आमी स्कुलान दर सोमारा एक क्लास घेता, ड्रॉइंग क्लास. तितून हे अनेक विद्यार्थी ड्रॉइंग क्लासीक येता सांजचे स्कूल सुटल्या उपरांत. आनी परिक्षा सोंपून आतां मार्चाची परिक्षा सोंपून एप्रील म्हयन्यांतले सादारणशे एक 7-8 दीस के 10 दीस आमी वर्कशॉप घेता ह्या पेंटिंगा संदर्भान. आनी तितून भुरगे नंतर सादारणशे 3-3, 4-4 तास आमी वर्कशॉपाचे दिसाक आसता. अशें 10 दीस वर्क काम केलें आमी आनी ही पेंटिंगां तितूनसून तयार जालीं. गेल्या वर्सा आमी हो पयलो प्रयत्न केल्लो आनी तितून थोडीं ल्हान चित्रां आशिल्लीं. आनी ह्या वर्सा आमी चित्रां मातशी व्हडली केली, सायज व्हडली केली आनी 26 भुरगे वांटेकार जाले ह्या चित्रकलेचे जे हांगा हें आसा प्रदर्शनाचे. आनी सादारणशे 60 वर्क आमी हांगा लायल्यात. सायज व्हडल्यो आसात आनी मातशे नवीन विशय. गेल्या वर्सा ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आशिल्ले, थोडे एनिमल्स आशिल्ले. ह्या वर्सा आमी आतां निसर्ग चित्र म्हणजे लँडस्केप हे थोडे फार प्रामुख्यान विशय घेवन चित्रकलेन मांडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. डॉक्टर हेडगेवार स्कूल गेल्या वर्सा आनी ह्याय वर्सा डॉक्टर हेडगेवार स्कूल आनी कला अकादमीच्या जोड पालवान ही हांगा प्रदर्शन घडोवन येता. सादारणशे 6वी ते 9वी ह्या इयत्तेंतले हे भुरगे सगळे आसात. 6वी इयत्ता ते 9वी इयत्तेंतले विद्यार्थी.